सगळे वांयगण शेत रोयल्या वांयगण आनी खाजन सुद्दां कळ्ळें न्ही चिखल पण शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी रोयल्ली आतां दोनीय शेतकारां आमी आसात तेन्ना पयलू आमी ती खावटी पडलेली तेन्ना गोवोरमेंटान आमकां हें करून आमी ती बांदलेली गेल्या म्हयन्याक गेलो मोठो पावस पडलो तेन्ना कळ्ळें तुका पण बांदून म्हयनो जावन आतां परत ते पयर पावसान ते हे उट्टांगराचो पावस पडून परत ती चारूय गेल्या बांदलेली गेल्या एकूच भितरले उरला कळ्ळें न्ही बांदलेली ती सगळी गेली परती म्हयन्या ना आनी आतां ही परती गेल्या म्हणल्यार आमकां कमिटी कडेन आमचे पयशे ना सरकारान आमकां कितें आवश्यक करता तेजेर आमी बांदता न्ही एकदां शेतां पाडांक परत जाल्यार मागीर परती जायना आतां सरकारी हितूंतल्यान कोण आयिल्लो हांगासर इन्स्पेक्शन बीन करून गेला कितें हय आल्लेकार बी पयलू पळय आमी खावटी म्हणल्यार तो आल्लेकार आनी कामत धाकणकार कोण तरी कामत ते हेजे एग्रीकल्चर ते पळोवन तेजे फोटो बिटो मारून येल्ले आसा केन्ना ह्या पयलूचे खावटी अजून आतां हेजे ते आतां रामू हें करता सांगलें न्हू रामू सो आतां कितें जालें बांद मोडले तुमचे हे न्हू 4 खावटी पडली हेजे पयलीं बांदली न्हू आतां आमी पीक हे पळय काडपाची लिवपाची हे पळय लिवोंक मेळना पावसाक लागून हे जाले त्रास पावसाकय लागून जाता आनी सो आतां कितले तुमकां नुकसाण हें आतां जालां आसतलें पिकाचे एरिये प्रमाणे हें आसा न्हू ते म्हाजे चडशे 1.5 एकर आसा कोणाचे एकर आहा कोणाचे पावण एकर अशे पद्दतीन हें न्हू तूं एकट्याची एका सारकी जायना न्हू आनी हें अशें चल्लेलें आसा सब्जेक्ट आनी इतलें करून ऊन अशें जालें इतलें सगळें बरें जालें आनी रोवपा हेजे लिवपा टायमार सगळें हें गेलें कितलें नुकसाण आसतलें जालां लुकसाण म्हाजे हितून 25 ते 30 लाख हितून लुकसाण जातलें कारण आनी खरें सांगपा म्हणल्यार गरीब शेतकार हो आयज आमी त्रासा पडले आसा म्हणून तुमी तांकां एक सरकाराक आमची कितें रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या तुमी आमचे कितें आमकां मदत करची हेजेर मदत केली आनी तो बांद बेगीन बांदून आमचे पयलीं आमी ट्राय केल्ली